ना तुझी पुढे हां काय फुल जाता मस्त पेज घालता दाय दे राव तुम्ही दोघे दे राव हे असं जरा आणि पेस्ट लावा राजा हां बाबा दे राव हमारे ना काय ना स्लो फुल नाही कर जे रोड आहे उभं राहा नाही ओके लेडीज कह रहे लेडीज सब आ या आइए भाभी हो गए दिलायो ओके नेक्स्ट यो भाभी हो गए राव तुम्ही रावा नो लॉन्ग साइड तो बाद ना हे तुमच्या हातीन वापर या तुम्ही टाइम आ गया रे अरे विक्रम टाइम आ गया महिला मंडळ
महागणपति क्षेत्र बालाय नमो नमो गणेशाय नमः विनायकाय नमो नमः महाकाय सर्वकाय खबर ಏನಾದ್ರು पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थवे देवी दुर्गे देवी श्रीपदाब्दे हरिद्रा कुङ्कुम सौभाग्यं समर्पयामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थवे देवी दुर्गे देवी नमस्ते पुष्पमालां समर्पयामि रूपमालापयामि बराबर दादा रखो दादा ने रखो गन्धाढ्योपम समग्रे सर्वदेवानां लोकोऽयं निरक्षतां दूरस्य दूरदूरं संस्कृतामि हरात्रं धारयतां ध्रुवं रूपमात्रापयामि स्थापितं दर्शयामि कर्पूरमहामङ्गलं कर्पूरगौरवतारं संसारसारं मन्यग्रहारं सदा वसन्तमभयारविन्दे भवं भवामि देशं समाज कर्पूरमहामङ्गलनीराजनं समर्पयामि देवरक्षां रक्षां धारयाम्यहं तस्मिन्त्याय विश्वरूपाय विष्णुनाय समस्त जगदाधाराय भूते गणपते नमः कार्यं मे सिद्धिमायान्तु प्रसन्ने द्वैधातरि विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि गणनायको सर्वाणि विष्णुशक्ति समुत्पन्ने शंखवर्णे महीतले अनेक रत्न संपन्ने भूमिदेवी नमोस्तुते भूमिदेवताभ्यो नमो नमः इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः टॉपर दिखे अरे अरे वाह अरे वाह अच्छा तो हुआ हाथ पे Mamon.
हां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः माते जगदम्बे यस्तावदेवता शान्ता दुर्गा परमेश्वरी ब्राह्मण देवताओं आज ये सागवान गाँव समस्त ग्रामस्थ मंडळी इकडे बनाने विचार येले की काय करता पुढे अभिवृद्धी करतले आणि गावची देखील सुधारणा करतात त्याप्रमाणे माता शांताप्रमाणे आज इथे महिला मंडळासाठी एक हॉल आल्या पाहिजे आज घडून येईल त्याप्रमाणे त्याच्याबद्दल किंवा कोणाचे वाईट गोष्टी वाईटवाला असतो किंवा शनी मंगळ राहू नवग्रहाचे पीड असतो आणि काय करते कामाकडल्यान किंवा सरकाराकडल्यान आणि कोणाचे काहीतरी अडचणी येतात किंवा ते जागाबद्दल जे वास्तू समजतं आणि काहीतरी वाईटवाला असं ते सगळे असे निवारण लावणार आहे 10 जणांपुढे महिला मंडळाचे मीटिंग असतात काय गोष्टी करते घर बनता सोडतात सगळ्या वेळेस त्यांना काय जय मिळताना नाही काही वेळेला पाहिलं जाताना आणि वेळेला कोणी कामगार मिळतात व्यवस्थित मिळून कोणाचे आरोग्याबद्दल आणि किती वाईट बाधा नाही असतात रोकड्या रोखले ते काम उभे राहून अशी सांगता त्याच्याकडे आशीर्वाद द्यायची थोडे 10 जणांच्या राहता वाटे त्याप्रमाणे सगळे लोकांना पूर्ण आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य अन्न वास्तव धान संपत्ती प्राप्त करून दे सुख फुकटण्याचा क्षमा करा संभाळ करा आरोग्य करा राखण करा इतरोत्तर अभिवृद्धी करा आणि बरे करा जय जगदंब उदयो 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 तुझे तुळशीबाबा एक तुम्ही ओपन एअर आणि एक बॅडमिंटन कोर्ट आहे गांवच्या लोकां खातीर इनॉग्रेट केल्लो आसा बरें एक लॉंग पेंडींग लोकांची डिमांड आशिल्लो आयज तुमी सांगूंक शकता ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमचे कडेन गार्डन आशिल्लें सांकवाळे वॉर्ड नंबर 3 सांकवाळ पंचायतीचें आनीक रिजोल्यूशन आमी ऑलरेडी पयलीं 1-2 म्हयन्या पयलीं जाल्लें युनानिमस रिजोल्यूशन जाल्लें की कोण तरी हांगा आमकां बरो मागपी एक जीम ओपन जीम घालपा खातीर आनी बॅडमिंटन कोर्ट करपा खातीर आमकां हेल्प करपा आशिल्लो सो ते निमतान आमी कामय चालू केल्लें पूण योगायोग कितें जालें आज कालच्यान कोड लागलो आनी आमचें इनॉग्रेशन उरलेलें आतां हितून पब्लीक फंड कांय ना म्हणटरी आमचो हो सगळो प्रायवेट फंड आशिल्ल्यान आमकां अशें दिसलें की आमी आज करून उडोवपाचें हितून पॉलिटिकल कांय नाशिल्लें की लोकां खातीर जाणटेल्यां खातीर येवन लोकांनी हांगा तेंचे पळय कितें भुजाचे प्रॉब्लम आसतले कमरे प्रॉब्लम आसतले हांगा व्यायाम करचो आनी भुरग्यां खातीर तेणी बॅडमिंटन हांगा स्टार्ट करचें खेळपाक जेणे करून जो पळय कितें आमचो मेकळो टायम आसा तो हांगा टायमपास जावचो इतलोच उद्देश आशिल्लो आनी आज ते घडोवन येयल्लें आसा आमचो जो पळय देणकार आशिल्लो आनंद बोस कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताणें आमकां हें सगळें स्पॉन्सर केल्लें आसा हांव काळजान सावन ताका देव बरें करूं म्हणटा गांवचे खातीर कितें तरी बरें केल्लें आसा आनीक आज आमकां आनी एक योग येयलो की महिलांनी डिमांड केलें की हांगा तांकां कम्युनिटी हॉल ना एक 50-60 जाण तेंचे महिला मंडळ आसा तेन्ना 50-60 जाणां बसपा खातीर तांकां हांगा खंय जागा ना हें म्हाजे कडेन पयर डिमांड दवरलो आनी आमी आज तेजो फावंडेशन स्टोन बसयला म्हाका दिसता बेगिनाचे बेगीन ते हांगा कम्युनिटी हॉलूय जातलें आनी तेंचें जें कितें मनीशा आसा ती पूर्ण जातली तुळशीबाब एक तूं साऊथ गोवा प्रेसिडेंट आसा आनी यू आर ऑल्सो पंच ऑफ सांकवाळ पंचायत हालींच आमी रिजर्वेशनाचेर खंय तरी एक प्रश्न मांडटा की ह्या पंचायतीन जावं ना जावं वॉट डू यू फील अबाउट रिजर्वेशन एज पयलीं नोटिफिकेशन जें पळय जाल्लें तें महिलां खातीर आनी ST SC बांधवा खातीर रिजर्व आशिल्लें आनी मागीर नोटिफिकेशन येयलें तें सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार तें OBC रिजर्वेशन जावचें म्हणून पूण दुख्ख दिसता की आमी हांगा मेजॉरिटी हिंदू आसून सुद्दां 70% हिंदू सांकवाळे पंचायतीन आसून सुद्दां आनी तितूंतल्या तितून 50% आमी OBC आसून सुद्दां सकले भागान आमचो एकय वॉर्ड OBC रिजर्व जालो ना म्हाका दिसता हांगा आमचे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन जें पळय तेणी खंय तरी नोंद घेवपाक जाय कारण आमचेर हांगा OBC बांधवाचेर अन्याय जाल्लो आसा आनीक हे व्हडलेशें कोणाक लागलेलें ना हें दाखोवन दिता की आमी सांकवाळकार जे पळय आसा ते मातशे शांत स्वभावाचे पूण दुसरे फावटी अशें कांय जावचें न्हू जेणे करून
आमकां खंय तरी मागीर कोर्टान वचपा पडटा आनी कितें पडटा आमचेर सदांच अन्याय जायत येयल्लो आसा तो परत केन्ना तेजो रिपिटेशन जावपाक जायना हांव मागता इलेक्शन हितून सरकाराचो कांय ना सरकाराचो आतां हितून कांय भागच ना हितून हें केलं पळय तें फक्त इलेक्शन कमिशनान केलां तेणी तें नोंद घेवची तुशी बाब तूं एक सावथ गोवा प्रेसिडेंट आसा BJPचो खंय तरी तुवें पंचायत मिनिस्टर म्हणून गुदिनो जावं गव्हर्मेंटा कडेन हाजेर तुवें एक यू हॅव पुट अप दीस कन्सर्न तूं घाल्लें आसा आतां कितें जालां सरकारा कडेन आनी कोर्टान सगळीं दारां बंद जाल्लीं आसा आमी लास्ट स्टेजीचेर आसा फाल्यांच्यान नॉमिनेशनूय स्टार्ट जातलें आतां कोर्टान वचप जावं आनी कितें करप वृत्तय हाडप पयलींच वृत्तय पडलेलो आसा सुप्रीम कोर्टानूय OBC खातीर वृत्तय हाडलेलो तो मागीर हायकोर्टान सांगलें की नथींग डुईंग आनी परत तें वृत्तय हाडून ऑब्स्ट्रक्शन हाडून इलेक्शन जें सुरळीत जाता ताका कितेंय तरी आडकाटी हाडप हें म्हाजे मतीन सारकें बरोबर दिसता जाता तशें जावं कोणाक जिखता ताका जिखोनी पूण हो इतलेंच मागता इलेक्शन कमिशना कडेन जो OBCचेर सांकवाळीत अन्याय जाला कित्याक कुठ्ठाळी जर सुद्दां गेलो कुठ्ठाळी फक्त 10 to 20% आमचे हिंदू आसा कुठ्ठाळी पंचायतीन आनी बाकीचे 80-70% दुसरे समाज आसा पूण थंय सुद्दां 2 वॉर्ड रिजर्व जाता आनी आमचे हांगा 70% हिंदू आसून सुद्दां आमचो एकूय वॉर्ड रिजर्व जायना हेजी खंय तरी नोंद घेवची तुळशी तुमी एक्स पंजामी आतां तूं परत बसतलो अजून काही ठरवना 1-2 दिसांनी आमचे सगळे वॉर्डाचे लोकांक आमी विचारतले आमचे बरे मागते आसा तांकां विचारून तो निर्णय घेतलो अजून काय ठरवना तुशी बाब एक हाजे पयलीं प्रथा पळयता आमी की ZP जावं म्युनिसिपल इलेक्शन जावं असेंब्ली इलेक्शन जावं BJP हॅज वन अ लॉट ऑफ थिंग्स पंचायत इलेक्शन यू कॉन्फिडंट की BJP बॅक कॅन्डिडेट्स आसतले हय आमी कितलेंय जर म्हणलें जाल्यार तुमी जर पयलींच्यान पळयत जाल्यार जिल्ला पंचायत पळयत आमकां ओपोजिशन म्हणटाले आमचे जिखपाना पूण आमी जिखले कितें मागीर जाले म्युनिसिपालिटी 13तले 12-11 म्युनिसिपालिटी आमी जिखले ओपोजिशन म्हणटाले आमी जिखपाना वेगळे वेगळे इश्यू तयार करताले मागीर म्हणटाले आमी 8 सुद्दां क्रॉस करपाना असेंब्ली 8 सुद्दां येवची ना पूण आमी येयले 20 ही परंपरा जाल्ली आसा लोकांकय आतां कळटा कोण डेव्हलपमेंट करता कितें करता कोण लोकांचें कल्याण करता आमची भारतीय जनता पार्टी सोडून आनी हांगा कांयच ना भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण करतली लोकां खातीर बरे बरे प्रोजेक्ट हाडटली आनी आतां फुडली पंचायत इलेक्शन आसा जर तर ते पक्षाचे अंडर जायना जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेडच कॅन्डिडेट थँक्यू चल आमी